पावसाचो जसो सिजन सुरू जाता त्याचो झाडां मोठ्या प्रमाणात रोवप हे आमी गोंयभर हें सरकार हातान घेता आनी साळगांव मतदारसंघात माडाची झाडां आसूं फूड बेरिंग जी आमी झाडां म्हणटात ती आसूं ती सोबीत केळीची झाडां आसूं ही वांटपाचो प्रयत्न करता। आयज साळगांव पंचायतींतल्यान आमी सुरवात केल्ली आहा की नाल्लाची झाडां प्रत्येक जाणान कमीत कमी एक तरी झाड रोवप हो संकल्प साधून आमी प्रत्येक जाणांक आमी नाल्लाचें झाड दिता। फुडल्या दिसांनी एलोंग द रोड साळगांवान जितके रस्ते आसात सालिगांव पंचायत गिरी पंचायत बाकीच्यो पंचायत एलोंग द रोड आसात हे रोडा सायडीक झाडां रोवप ती कडुलिंबाची रोवप भिंडीची रोवप जांवळाची रोवप कारण हितूर एनवायरमेंट बरें उरता आनी आमकां शुद्ध हवा मेळटा। हेका खुबशीं कारणां आसा हेका लागून आमी झाडाचेर एक बरो भर दिवन ही झाडां रोवप अशें थारायिल्लें आसा की सादारणशे 1,500 कावाते आमी आयज पूर्ण पंचायतीन सगळ्यो आसात 6 पंचायती हे 6 पंचायती वाडटले आनी सादारणशी परत 1,000 फ्रूट बेरिंग झाडां आसा ही झाडां साळगांव पंचायतीन आनी बाकीचे सगळे पंचायतींक एलोंग द रोड वाटपाचें अशें म्हणून थारायिल्लें आसा। हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी आपल्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक ही झाडांची उपलब्ध केली म्हणून।